देखून तुका आमी तरी मोगामी तुजो करता ओडून तुका केदळारी आमी पातयेता तुजे तीर बर वसता बागितो तुज्या उतरां प्रकार सोसो ना तो मरण पड्योसो वांटेली तो नव्या जिवितासो सोम्या कोणा सरशी वसो आमी तुजे थंय आसात उतरां जिविताची देखून तुका आमी तरी मोगामी तुजो करता पळोवन तुका केदळारी आमी पातयेता तुजे तीर बर वसता मोगाच्यो भाव भयणीनो आयच्या दिसा आमी सदाकाळाचो 17वो आयतार संभ्रमता हे पवित्र युखारिस्तीक बलिदान कोविड कारणा निमती मिसा पसूंक जायना तांकां भलायकेच्या कारणा निमती अंथरुणार जी आसात आस्पत्र्यांत जी आसात तांकां एक अवकाश जावन आनी तांच्या भलायके खातीर तांच्या तेसावा खातीर हें मिसाचें बलिदान हांव भेटयतां गांवांत परगांवांत जी आसात तुमची सर तेसावां भलायकेची तेसावा या तुमच्या कामाची तेसावा आनी जी कितें आसा ती सर्व ह्या युखारिस्तीक आल्तरेक समर्पून दिया आनी आमी एका काळजान एका मनान हे युखारिस्तीक बलिदान आमी भेटोवया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमीन आमच्या स्वामी जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकपण तुमचे सभेत आसूं तुमचे सभेत आसूं देव आपल्या पवित्र मंदिरांत रावता एक सुरांक तो आपणागेर बिडार दिता तोच आपल्या परजेचें बोड आनी सकत आमकां आज बोड आनी सकत आमचो देव जावन आसा युखारिस्त आमकां सगळींचें खाण जावन आसा आनी युखारिस्त आमकां बोड दिता ह्या संवसारी नदरेन पळोवंक गेल्यार लोक बोड जोडच्या खातीर कितें सक्कड करता पूण आज आमकां आत्मीक बोड जें कितें देव फावो करता तें आमकां सस्त्याच्या जिविताक व्हरून पावयता तसलें बोड तसली गटाय तसलो संतोश ह्या युखारिस्तांत आमकां लाभता तर मोगाच्यो भाव भयणीनो आमी निराश जावचे नाका कांगाल जावचे नाका आमच्या खातीर जेजू आसा आनी जेजून सोडून गेल्लें युखारिस्ती बलिदान आमच्या खातीर आसा तर आमी आमकांच जेजूक समर्पण दिवया आनी आमचे अस्कतकाय आमी ओळखून घेवया आमचे पापकां आमी रडया जिणी बदलया एक नवें जिवीत जियोंक निर्धार घेवया आमचे अस्कतकाय ओडण्यो तळण्यो हे सगळें ताका कळीत आसात येदार आमी पश्चाताप पावता तो आमकां बक्षिता आनी आमकां तो ताज्या आशिर्वादांनी व्हरता तर एक घडीभर दोळे धांपया दोनी हात जोडया पश्चाताप काळजान ताच्या मुखार आमी सरपडया आमी पातकेन अस्कत म्हळ्यार वळखून सांगता म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसरून सांगता मनान चिंतून तोंडान विसरून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासून भगवान सदांच अवकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता सर पदवेदार देव आमची काकूळ करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सस्त्याच्या जिविताक पावो आमीन सोमिया काकूळ सोम्या काकूळ क्रिस्ता काकूळ
Krista cacolcă, sumia cacolcă, sumia cacolcă. Mahima Deva unsegi anishanti, tacha iska sonsari, serves pora Deva, Sergincharaya, Sudbudveda Deva Papa, Amituka Namaskar Kartav, Amituka Divastav, Tujatur Vaibhava Pasor, Amituka Vakartav, Sumia Jesu Krista, Bapacha Ekleas Puta, Somia Deva, Devaci Sheviye, Tu Sosaraci, Papkartai, Amci Kakultkar, Tu Bapacha Ujra Boslai, Amce magne manunge, Kitya povitratmya sangati, Deva Bapaci mahimi, Jesu Krista, Eknostum povi, Eknostum Ishvar, Eknostum Parameshvar. Amen, Amen, Amen. Prartuya. देवा तुझे पतितेल्यान तू सांभाळताय, तुझे विणे कितेच पवित्र न्हय कित्याकच मोल ना. अदीक अदीक तुजी काकूळ तांकां दाखय, आनी आतां स्तावन आमचें काळीज सदां काल बाळटलेल्या देण्याचें दवर छाक. सरतेल्या वस्तूंचो ह्या जिवितांत फावो तो उपयोग करूंक तूंच आमकां वाट दाखय, आनी तेच वाटेन आमकां चलोवन व्हर. हे आमी मागता आमच्या सुमिया तुजे पुत्र जेसू क्रिस्ता वरवीं. तो कर देव तुजे सगळे पवित्र तुजेपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. रायांच्या दुसऱ्या पुस्तकांतलें वाचन. एक फावटी बालशालीच्या तावणूक कोणेंतलो मनीस आयलो आनी ताणें देवाच्या मनशाक प्रथम फळांचो उंडो, जवाच्यो 20 बकऱ्यो आनी गोवांच्यो 900 कोणश्यो दिवंक हाडल्यो. एलिशान आपल्या सेवकाक आज्ञा दिली, हे लोकांक खावूंक दी. ताच्या सेवकान जाप दिली, 100 मनशाक हांव हें कशें वांटून दिवं? पूण एलिशान ताका म्हळें, तूं त्या लोकांक खावूंक दी, कित्याक अशें सांगता सर्वेस्पर, तीं खातलीं आनी सडीत उरतले. ताणें लोकांक धाडलें, तांणी केलें आनी सर्वेस्परान सांगलेल्या प्रमाणें सडीत उरलें. देवाचें उतर हें, देवाचे गोड उपकार. श्लोक. तुजो हात उसोवन सर्वेस्परा तूं आमकां दादोशी करताय. सर्वेस्परा तुवें रचलां तें सगळें तुजी स्तुती गातले. तुजे भक्त तुका दिनवासतले, तुजे राजवटकेची महिमा वाखणतले आनी तुजी व्हड व्हड कृत्यां ते नावाडटले. तुजो हात उसोवन सर्वेस्परा तूं आमकां दादोशी करताय. सर्व रत्नाचे दोळे तुज्यार आसात आनी तूं वेळा वेळार तांचो ग्रास दिताय. तुजो हात तूं उदारपणी उसोवन धरताय आनी सगळ्या रत्नांक दादोशी करताय. तुजो हात उसोवन सर्वेस्परा तूं आमकां दादोशी करताय. सर्वेस्पराचो वाटो सगळ्यो नीतिवंत, सर्व आपल्या करण्यांनी तो दयाळ. आपण
मारतेल्या समेस्तांक वय खऱ्या मनान उलो मारतेल्यांक सर्वेस्पर लागींच आसा. तुजो हात उसोवन सर्वेस्परा तूं आमकां दोदोशी करताय. सांत पावलून एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांतल्यान वाचत. भावा भयणीनो, त्या पासत सुम्या खातीर बंदिवान जावन आसलेलो हांव तुमचे लागीं हे परीन प्रार्थीता. तुमची जिणी देवान दिल्ल्या आपोवण्याक फावो जाल्ली जावं. सदांच लालवीक, बोळी आनी सोंसणीक जावन चला. एकामेकाचें चड उणें तुमी मोगान सुदारसून व्हरात. पवित्रत्म्यान तुमकां एकवटायल्यांत एकामेकांतय समाधानान जियोवन एकवट सांबाळूंक प्रयत्न करा. जशें देवान तुमकां दिल्ल्या आपोवण्यांत आटापला एकच बरवसो, तशें एकच पवित्रत्मे वरवीं तुमी सकड एकच कोडू जाल्यात. तुमकां सुमेस्तांक आसा एकच सोमी, एकच भावार्थ, एकच पवित्र स्नान, एकच देव. तो एकलोच सुमेस्तांचो बाप. सक्तां प्रास तो व्हरतो, तो सर्व मुखांत वावुरता आनी सुमेस्तय जियेता. देवाचें उतर हें, देवाचे उपकार. हालेलुया, 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 हालेलुया. होळी प्रवादी आमचे मदीं उठला. देव आपल्या प्रजेची भेट करूंक आयला. हालेलुया, 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 हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो, तुमचे सोबे आसो. जुआव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या. यानंतर जेजू गलिलेय सरोवर उतरून पेल्या तडेक गेलो. हाका तिबेरिया सरोवर म्हणून नाव आसलें. व्हडी एक लोक जो ताच्या फाटल्यान वेतालो, कित्याक ताणें बिडेस्तां खातीर केल्ली असर्यां तांणी पळयल्ली. जेजू एक दोंगरार चडलो आनी आपल्या शिष्यां सांगाता थंय बसलो. जुदेवांची पास्क परब लागीं पावलेली. जेजून आपले दोळे उबारून भोंवतणी दिश्ट लायतना व्हडी एक लोक जमो आपणासरची येतालो तें पळोवन फिलिपा लागीं म्हळें, इतल्या लोकांक कंचाक उंडे आमी कयतो मोलाक हाडचे. फिलिपाक पारखुचे खातीर ताणें अशें म्हळें, आपूण कितें करतलो आसलो तें तो पयलेंच जाणा आसलो. फिलिपान जाप दिली, इतल्या सकड जाणांक इल्ले इल्ले म्हळ्यार 200 देनाराचे उंडे पावचे ना. तवळ ताच्या शिसां भितरलो आनी एकलो सिमोन पेद्रूचो भाव आंद्रे सांगू लागलो, हांगा कोण एकल्या भुरगे लागीं 5 जवाचे उंडे आनी 2 मासल्यो आसात. पूण इतल्या लोकांक हें खंय? जेजून तांकां सांगलें, लोकांक बसया. दादले मनीस सुमार 5000 आसले, तरी तांकां सगळ्यांक बसूंक धरणेर तण जायते आसलें. जेजून उंडे घेतले आनी देवाक अर्घां दिवन बसलेल्यांक वांटले. तेच परी मासल्योय वांटून दिल्यो. ते सकट दादोशी जेवले. तांचे पोट भरून जेवण जाता जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो, उरलेले कुडके पुरो एकठांय करा, कांयच पाड करचे नाका. खावून जाता 5 जवा उंड्याचे उरलेले कुडके तांणी एकठांय केले आनी 12 दाली भरली. जेजून केले हें आश्चर्य पळोवन लोक म्हणालो,
संसार येवचो आसा तो प्रवादी वचू जायचंय हातूंत दुबाव ना आपणाक बळान उरूंक आनी राय करूंक तो लोक येवचार आसा म्हणून जेजूक कळयलेंच तो एकलोच पळनो परत दोंगराक गेलो. आमच्या स्वामी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वखणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त देव मोगाच्या भाव भयणीनो, आज आमी उंड्याचे अजाप हांगा पळयता. एक जेवणाचे अजाप आमकां कळीत आसा जेवण आमच्या जिवितांत व्हडलें स्थान घेता. आमच्या कुटुंबांत विविध जेवणां ह्या आमचे संबंध जोडटनाची जेवणां ही सकड आमकां एक भाव बांदावपणो ह्या आमचो संबंध वडावडीक कारण जातात आनी घट करतात. पूण हांगा आज हांवें तुमकां दिवचो संदेश ह्या जेवणाचे वरवीं व्हरतें कितें म्हळ्यार देवाच्या संदेशाक आमी खालतीमान घालचें. देवाच्या उतराक आमी आमकांच समर्पण दिवचें आनी देवाचें उतर जेजू आनी ताच्या बरेफात ताचें उतर कशें काम करतात हें आमकां हांगा आयच्या वाचपांनी कळीत जाता. आयच्या पयल्या वाचपाक हांव तुमकां घेवन जाल्यार आयच्या पयल्या वाचप रायांच्या दुसऱ्या पुस्तकांतलें वाचप. तुमी तें पुस्तक घेतलें जाल्यार चवथ्या वारांत एलिशाची अजापां तुमी पळयतात. त्या स्त्रीक ताणें केले अजाप, ताजे उपरांत ती दोन अजापां, त्या दोन अजापांत एक अजाप चवथ्या वासराच्या अखेरीक आमकां मेळटा. 2:4 वळ पर्यंत आनी 5व्या वासरांत तुमी पळयतात नामानाचें कोर्ट ताणें गुणकाचें अजाप. हांगा कितें ह्या अजापान ल्हान हें अजाप पळय ह्या अजाप आमकां सांगता एक कोटी बालशादिशतांव कोड्यातलो मनीस आयलो आनी ताणें देवाच्या मनशाक प्रथम फळांचो उंडो जवळच्यो 20 बकऱ्यो आनी गोवाच्यो 9 कोणश्यो दिवंक हाडल्यो. एलिशान आपल्या सेवकाक आज्ञा दिली. पळय ह्यो कोणाक हाडनायलो? एलिशाक हाडनायलो, देवाच्या मनशाक प्रवाद्याक हाडनायलो. प्रवाद्याचो मान दिल्यार प्रवाद्याक मेळचें बेसांव तुमकां मेळटलें. हे लोकांक खावंक दी. कोणें सेवकाक एलिशान आज्ञा दिली हे लोकांक खावंक दी. ताच्या सेवकान जाप दिली 100 मनशाक हांव हें कशें वांटून दिवं? पळय आसल्यो कितल्यो 20 जवळच्यो बकऱ्यो आनी गोवाच्यो कोणश्यो. खंय पुरो 100 जाणांक एक 20 चड म्हळ्यार हांवें एक 40 जाणांक दिली येता. डब्बो केल्यार 40 जाणांक दिली येता. पूण एलिशान ताका म्हळें तूं ते लोकांक खावंक दी कित्याक अशें सांगता सर्वेस्परो. तूं तें दी अशें सांगता सर्वेस्परो. हें देवाचें उतर. दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड. ती खातली आनी सडीत उरतले. पळय देवाचें उतर कितें? ती खातली आनी सडीत उरतले. कितें जालें जेजू न्हू थंय आशिल्ल्यो 2 मसल्यो आनी 5 उंडे घेतना ताणें खावन सडीत उरले. देवाच्या उतरांत जो खालतीमान घालता ताका कितेंच उणें पडना. देवाचें उतर जो पाळटा ताका वर्त्या मापान देव दिता आनी देव दिताना बरो नोंदतोच्या मापान दिता. त्या खातीर आज प्रवादी देवाच्या उतराक खालतीमान घालता. देवाचें उतर थंय अजाप करता. कितें जालें? ती खातली आनी सडीत उरतलें. ताणें लोकांक वाडलें, ताणें केलें आनी सर्वेस्परान सांगलेल्या प्रमाणे सडीत उरलें. सर्वेस्पराच्या उतरा प्रमाणे. त्या खातीर मी म्हणटा शुभ वाचच्या पयलीं तुज्या उतरा प्रमाणे म्हाका जावं. कितें हांवें वाचलां त्या उतरा प्रमाणे म्हाका जावं. आज बेस्टेसी आमकां 3 वाचपान अंतर. आज आमी पळोवन जिवचे परजा न्ही पाती येवन भवार्थान जिवचे परजा. आमचो भवार्थ जेजूचेर, आमचो भवार्थ जेजूच्या उतरांचेर. जेजूच्या उतरांचेर जेन्ना आमी भवार्थ व्हरता आमी जैतवंत जाता.
आणि छंतर गितान तुम्ही ऐकले तुझो हात उसोन सर्वेस्परा तू आमकां दादोशी करताय. पण देव कितें करता आमी देवा लागीं मागतना देवा सांगी जियेतना देवा सांगी समकतना देवाच्या उतराक खालतीमान घालतना तो आमकां हात उसोवन दादोशी करता. म्हणजे देवा सांगता आसतना आमकां कितेंच उणें ना. आमच्या भावार्थान आमी जियेतना कितेंच तो उणें करिना. आणि कितें करता एक गितान सांगता सर्वेस्परा तुवें रस्त्यान तें सगळ्यांक तुजी स्तुती घातलें. सगळ्यांक तुजी स्तुती घातलें. सुकणीं सावजां सगळें स्तुती घातलें. तुझे भक्त तुका दिनवासतले. आमचे मिसांव कितें आमी देवाक दिनवासी जाय. त्या खातीर आमी गायलें देखूंक ना तुका आमी तरी पळोवंक ना तुका आमी तरी मोग आमी तुजो करताव. तुजे राजवडकेची महिमा वाखणतले आनी तुजे व्हड कृत्य ते नांव वाडटले. आज आमी देवाचे कृत्य नांव वाडूंक जाय. देवान केली विस्मिता आमी नियाळूंक जाय. आनी ती विस्मिता केवल एक काल्पनीक काणी इमॅजिनरी स्टोरीज न्ही बघा ती खरी जावन आसात. आणि दुसरें चरण सांगता रसनाचे दोळे तुजेर आसात. वय रसना सर्वेस्परातय रसना देवातय रसनारातय तांचे दोळे आसात. आणि तू वेळा वेळार तसो ग्रास दिताय. आज आमकां वेळा वेळार ग्रास तोच देव दिता. त्या खातीर माथ्या वाचो मागेला 16 वाचो 25 तावन 34 तुम्ही वाचताना मॅथ्यू चॅप्टर 6 25 to 34 तुम्ही वाचा. चिंता कर एक दीस सर्ती करून तुमच्या वरवीं जावचो ना. कशी ती सुकणी सावजान देव तांकां पोसता आनी तांकां नेटयता त्या तणाक ताचे वर्त्या मापान आमकां नेटयता. त्या खातीर तुमी हदीर जायनाकात. तुजो हात तूं उदारपणी उसोवन धरताय आनी सगळ्या रसनांक दोशी करताय. आज दिसली कोरडांनी सुकणी सावजां सकड आसात. सकडांची पोटां मोर्चभरी देव करता ना. केदे व्हडलें विस्मीत ह्या संवसारान घडतें आसा. सर्वेस्पराचो वाटो सगळ्यो नितीवंत. ताचो वाटो ताचे उतर नितीवंत. सर आपल्या कर्म्यांनी तो दयाळ. आपल्या उलो मारतेल्यांक आपणाक उलो मारतेल्यांक समेस्तांक वय खऱ्या मनान उलो मारतेल्यांक सर्वेस्परो लागींच आसा. त्या खातीर दयाळ ह्या जे करणी दयाळाची थंय 100 जाणांक वाटले हांगा 5000 जाणां वाटते दयाळाची करणी. आनी हे समजूलो जावन आसा आमचो सांव पावलो. आज एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांत भारी सुनीत रितीन तो आमकां सांगता 4व्या स्वरांत ओळ 1 तावन 6 त्या बसो तो सोम्या खातीर बंदिवान जावन आसतलो हांव तुमचे लागीं हे बरी प्रार्थिता तुमची जिणी देवान दिल्ल्या आपोवण्याक फावो जावं. सदांच पण आमची जिणी देवान दिल्ल्या आपोवण्याक फावो जावं. आज आमकां रियेंतल्याक आपोवणें मेळना. म्हाका एक ह्यासाक जावन आपोवणें मेळना. तुमकां कुटुंबा जिविताचें आपोवणें युवतीक तुमकां आपोवणें सामकें मेळ्ळेलें ह्या आपोवण्यान क्रिस्ती भावार्थाच्या आपोवण्यात आमी जियोंक आसा. आमचो शेवट एकच जावं बरो विविध सेवा करूंक आमकां ताणें आपोवणें दिलां. पूण आमी क्रिस्त ते एक जावन आसा. त्या खातीर तुमची जिणी देवान दिल्ल्या आपोवण्याक फावो जावं. सदांच तुमी कितें जाय लांगवीक बोळी आनी सोंसणीक जावन चला. पण आज आमचे ते लांगवीकाय आसा जाय बोळेपण आसा जाय सोंसणीकाय आसा जाय. एकामेकाचे सण उणें तुमी मोगान सुदारसून व्हरा. पवित्रत्म्यान तुमकां एकवटायल्यांत. आज पवित्रत्म्यान तुमकां एकवटायल्यांत. एकामेकाचे समाधानान जियोन एकवट सांबाळूंक प्रयत्न करा. जशें देवान तुमकां दिल्या आपोवण्याक आटांतला एकच भरवोसो तशें एकच पवित्रत्वे वरवीं तुमी सकड एकच कोड जाल्यात. तुमकां समेस्तांक आसा एकच सोमी एकच भावार्थ एकच पवित्र स्नान एकच देव समेस्ताचो बाप एकलोच. आमी एका बापाची भुरगीं जावन आसा. त्या खातीर ताका आमी आमच्या बापा म्हणून उलो मारता. सकडां प्रास तो व्हरतो तो सर्वमुखांत वावुरता आनी समेस्ता तेंची येता. वयर आस तो सर्वमुखांत वावुरता बापो आनी तो समेस्ता तेंची येता. वय मोगाचे भाव भयणीनो तर आमी एकवटीत जावन जियोंक आसा. आज आमकां ह्या जगाक कितें दाखयतात आमी एकवटीत जावन जियोंक आमकां आपोवणें दितात. एकवटीत जातना आमच्या जिवितांत कुटुंबांत अजापां घडटात. म्हणजे आमच्या लागीं कितें आसा तें आमी एकामेका लागीं वांटून घेवचें एक. ह्या खातीर आमकां ल्हान क्रिस्तांव समुदाय हे आमचे संघ संस्थे आमी कितें एकवटीत जावन आमी आसतना आनी सेवा करतना थंय आमकां सुमीचें बोड दिसून येता. थंय आमकां जाय जाल्यार आशिर्वाद बेसावा मेळटात. सुमी थंय अजरापा करता. आनी ह्याच्या
उद्गारात मी गले होडी प्रवादी आमच्या मध्ये उठला देव आपल्या परजेची भेट करू आयला म्हणजे ही सूत्रां जेजू विशांत सांगलेली ती उतरां मग भाव भयणीनो जेजून 5000 त्या लोकांक वाडले आणि ताणें फिलिपाक पार्क केलें जो पुरो फिलिपाक पार्क केतना फिलिप सगळो कळवळलो कित्याक म्हळ्यार खंयतावन आमकां इतलें हाडचें साद आसा की सबारपटे आमी चिंतचे आसा साद आसा न्ही वय देव आमच्या सांगात आसतना साद आसा खंय वाटो ना थंय तो वाटो करता देर इज नथिंग इम्पॉसिबल फॉर गॉड and when we believe there is nothing impossible for us too त्यानंतर कसली पिडा जाऊन दी कसले कष्ट संकष्ट जाऊन दिता आज जेजू आमच्या सगळे असताना जेजूचे उतर आम्ही पाळताना जेजू आमकां जैत दिता आज तुम्ही पळय त्या लोकांक पळोवन ताची दायडायचे करून न्ही त्या लोकांक आमी दाड सोडया खंय वेतेली ती बिरमोतीचें काळीज कणवळ्याचें काळीज ताचें त्या खातीर जेजून ताका बसोवंक सांगलें तुमच्या लागीं कितें आसा आणि आंद्रे म्हणा लागलो सिमोनचो भाव आमच्या लागीं 2 मासल्यो 5 उंडे तितले पुरो सुमयाक 2 मासल्यो 5 उंडे ते 5000 जाणांक वाडूंक म्हजे भाव भयणीनो आज आमी सुमया लागीं सुमयाक हांव शिकूंक आसा सुमी देवाक कल्तिमान घालें देवाचें उतर ताणें आपणाच्या जिवितांत आनी आपणाच्या कृत्यांत आपणाच्या हर एक कामांत ते तो विधेय जालो देवाच्या उतराक आज आमी देवाचे उतर बोगलेक चिपचे नाका सायडीन दवरचे नाका आमी केवळ संसाराच्या नदरेन पडोवचे नाका आमकां फाउंडेशन देवाचे उतर आज हे देवाची तिनी वाचपा आमी हांगा उंडो म्हणटाव आमी देवाचे उतर म्हणटाव उंडोय म्हणटाव म्हणजे जेजू आमच्या जिवितांत आमच्या कम्युनिटींत आमच्या कुटुंबांत आमी स्वीकार करताव आनी अशें हो जेजू आमकां जैत दिता तर आयच्या दिसा कश्टान आशिल्ल्या लोकांक तो जैत दितलो आज खंय उणेपण आसा थंय तो अजाप करतलो आमचो भावार्थ आमचो गुरवस आमी सांडचो नाका सुमया जेजूचे दवरया जो बरो ताणें 5 उंडे आनी 2 मासल्यो दिल्यो आमी सेवेक या सेवकांक या पवित्र सभेक या मिसावांक आमच्या हातांतल्यान दान धर्म आमी करताव जावं पुरो फूल या फुलाची पाकळी तुमी दितात तातूंत वर्ते आशिर्वाद कशें ते 5 आनी 2 मासल्यो 5 उंडे दिले 5000 लोकांक पावले हा सगळे पवित्र सभेचे मिसाव लोकांच्या बऱ्या मनान जावं पुरो तांचे बरें मन बरें करणे बरी सेवा आनी तांच्या दान धर्मा वरवीं चलते आसा आनी ह्या दिसांनी आमकां कळीत आसा ह्या पॅन्डेमिका वेळार आमी कितलेशे जाणांक जावं आमच्या बिरगस कुटुंबांत हांव विन्सेंट दे पॉल सोसायटी युवा जाणांनी आमी सहाय केल्या मजत दिली कित्याक आमकां अवकाश देवान दिला वांटून घेवंक आनी ह्या द्वारे आमी अजाप करूंक पावल्या आनी हे अजाप कशें घडटा सुमयाच्या सक्तेन घडटा सुमयाच्या बोळान घडटा सुमयाच्या उतरान घडटा आमी अजापांत मात्र रावचे न्ही भगार सुमयाक पातयेवन भावार्थान आमी जियोवचें बैले देखीक मात्र आमी साक्ष जावचे न्ही आंतरीक जिवीत आमच्या सुमयाच्या उतरा प्रमाणे आमी चलचें आनी अशें सुमयाक साक्ष जावन आमी एक दीस सुमयाच्या राजाक पावचें कित्याक कोणा लागीं वस्तू आमी तुज्या लागीं आसात उतरां जिविताची ती जिविताची उतरां सस्तीक उडो आमकां दिवची उतरां सस्तीक तुजे ती आपोवची उतरां आमकां सस्तीक संतोष दिवची उतरां तुज्या लागीं आसात तर तेच सुमयाच्या नांवान आज आमी मागया आनी आशिर्वाद आमी जोडून घेवया दुनियेंत आमच्या काळजाचे 2 नेगडीभर आमी मागया सर्वेश्वर बाबा अगणित कंपळदारात घर गांवळाप आनी वाखाणी दिता तुज्या नांवाक हांव महिमा दिता आयच्या दिसा तुजी स्वत हांवें परगट केल्या कशें प्रवाद्यान तुज्या उतराक कल्तिमान घाल आनी तुवें देवाच्या उतराक कल्तिमान घालन आनी तूंच देवाची सकत आज आमकां दाखयता म्हणजे तूं खरो सोडवंदार आनी आमकां तुका सोडल्यार दुसरो सोडवंदार ना आमचो बोवात घट कर आज तुजो सवार संत्यो आमच्या जिवितांत आमकां गोंधळान घालतात कश्टान घालतात कुडीची भलायकी सामाजीक भलायकी राजकीय भलायकी आर्थिक भलायकी सकड विबाडल्या सुम्या तूं दया दाखय आमच्या कुटुंबा भलायकेन तूं सांबाळ समाजीक भलायकेन तूं गौरव अंकर बनपूस बोंदडीसो आत्मो तुज्या नांवान सोडून दी आमी तुजें उतर वाचून ते नियाळन त्या प्रमाणे जियोवंक आनी मागण्यान आमी बुडोवन जावंक आमकां करपा दी
जेजूच्या नावान तुमच्या भितर असली पिडा शिडा अंकर बनपस बंदोडे सोडून सोदी टच द लॉर्ड, हील देम लॉर्ड, ब्लेस देम लॉर्ड, डिलिव्हर देम लॉर्ड. जेजू ख्रिस्ताच्या नावान हांव मागता. आमेन. आमच्या भावार्थाची उसळणी आमी करया. एकाच देवाक सतमानता, सर पदवेदार बाप तो, सर्गानी पृथ्वेचो, दिसत्या आनी ना दिसत्या सर वस्तूचो रचणार, आनी एका सुमयाक जेजू क्रिस्ताक सतमानता, देवाचो एकलोच पूत तो, सर्व काळा आदी बापा तावन जल्मला, देवा तावन देव, उजवाडा तावन उजवाड, खऱ्या देवा तावन उपसलो खरो देव, तो देवा तावन जल्मला, ताका रोसूंक ना, बापाच्या सैंबाचो ताचे वरवीं सर्व वस्तू केल्यात, आमा मनशा पासो तो आनी आमच्या सोडवण्या पासो तो सरकार तावन तो देवलो, आनी पवित्र आत्म्या वरवीं अवकार बरयेचे उदारी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आनी आमचे पासो पोन्स पिलाताकाल ताका कुरसार मारलो, ताणें कश्ट मरण सोंसलें आनी ताका निके पिलो, आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जिवान जालो, सरकार सोडलो आनी बापाच्या उजव्याक बसला. जिव्यांची आनी मेल्यांची मनसुबी करूंक वैभवान तो परतो येतलो आनी ताच्या राजवटकेक शेवट आसचो ना. आनी पवित्र आत्म्याक सतमानता, ईश्वर आनी जीवदातार तो, बापा आनी पुता तावन निपसला, बापा आनी पुता बराबर ताकाय संवसारको नमस्कार आनी महिमा फावो. प्रवादे वरवीं तो उलयलो, एकेच पवित्र कथोलीक आनी धर्मदूतां वरवीं स्थापिल्ल्या सभेक सतमानता, पातकांच्या भोगसण्या खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता, आनी मेल्ल्यांच्या पुनर्जिवानपणो आनी ससण्याच्या जिविताक विश्वासून रावता. आमेन. मोगाळ भाव भयणीनो, 5,000 लोकांक वाडलो जेजू आज आमचे मागणे आयकता. तर ताणें बापा लागीं मागतना बापा नजाप केलें. आज आमी जेजू क्रिस्ताच्या नांवान बापा लागीं मागया. आमची जबाब, बापा आमचे मागणे आयक. पवित्र सभे खातीर आमी मागया. बापा साहेबा खातीर तांकां बरी भलायकी देव फावो करूं दी. सगळी पवित्र सभा सोलो करूं जाय जाल्यार धैर्य, बोड, गटाई आनी पवित्र तुज्या देण्यान अभिषेक करन तांकां बऱ्या भलायकेन सांबाळ दवरूं दी म्हण आमी मागया. बापा आमचे मागणे आयक. पवित्र सभेचे मुखेली आमी मागया हर एक धर्माध्यक्ष खातीर, ह्या जागा खातीर, रिलिजियसां खातीर आनी सेमिनारिस्टां खातीर आनी किसर देव पुणे आमकां मेळच्या खातीर धैर्यान जेजू तूं साक्षान जियोंको आनी ह्या कश्टां तावन, कोविडा तावन, संकश्ट तावन, पिडेशिडे तावन तूं तांकां राखून व्हर, भावार्थान घट कर आनी लोकांक खरें साक्षान जिवचे भाग तांकां फावो कर म्हण आमी मागया. बापा आमचे मागणे आयक. मागया आमी सर युवा जाणां खातीर, संवसाराची युवक युवती निराशपणांत आसची, जीवघाताच्या चिंतपांनी आसची, भरवोसो सांडिल्ली, फुडाराक वाट दिसनातली, तुजसो तांकां वाट जावन ये, तुजसो तांकां प्रेरण जावन ये, तुज्या पवित्रत्म्यान भरून तांचें जिवीत आशिर्वादीत कर म्हण आमी मागता. बापा आमचे मागणे आयक. कुटुंबा खातीर आमी मागता. पती पत्नी मदें समाराज विच्छेदनाच्या वाटेराची समावाटे घेवन दीत. कुटुंबाची वडिलां अंतुळणाराची पिडेदाची गूण जावन दीत. कुटुंबाचे समस्ये, रीण, केजी राजी जावन दीत. बरी कामां तांकां मेळोवन दीत. तांची भुरगीं बळां आशिर्वादीत जावन दी. स्कॉलान कॉलेजीन शिकची. गांवांत परगांवांत जी आसात तांचे वयर तुजे आशिर्वाद देंवन येवन दी. कुटुंबाची मोलां उखलून दवरन अबॉर्शनांत तावन, सलिंग कामां तावन कुटुंबां तूं राख. सरकारी बरे नियमां, दैवीक नियमां विधेय चलचे बरें कर म्हण आमी कुटुंबा खातीर मागता. बापा आमचे मागणे आयक. मागीर आमी कोविड संकश्टाक वळार जाल्लो लोक कितलेशे जाणांनी जीव होगडायलो. तांच्या आत्म्या खातीर आमी मागया. तांकां सर्वसांव तूं फावो कर. आमचे दूख सुसूर करपा दी आनी पुनर्जीवन म्हणजे सगळं आमकां तुवें कळीत केल्ल्या खातीर अर्घां दिता आसतना आमी निराशाय नासतना जिवोवंक करपा दी. ह्या कोविडान क्वॉरंटायन जावन आसची, ICU आसची, ऑक्सिजन लेवल उणें जावन आसची, ह्या वेंटिलेटर आसची, आनी की कश्टोच्या लोकांक तूं दया दाखय. गांवांत
या कोविडा निमती शिरकोन पडलेली तांकां फाटी वचोंक जायना कामा खातीर फ्लायटा बेगीस उगाडून तांकां कामाक मेळचे बरें कर आनी सबार वर्सां थावन ताच्या कुटुंबां मेळोंक येवंक नातली मेळचे बरें तूं कर अपराध्यांक परिवर्तन दी निरपराध्यांक सुटका दी आनी न्यायमुर्तींचेर वकिलांचेर फौजेचेर सैन्यांचेर तशेंच पुलिसांचेर चड राजकीय फुडाऱ्यांचेरय आशिर्वाद घाल अशें सगळ्या संवसारार तुजें राज माया मोगुचें राज येवं म्हूण आमी मागता बापा आमचें मागणें आयक म्हजो एक घडीभर मौन पडून आमी मागया सगळींचे बापा तूं आमकां आयकताय आनी तूं आमचें मागणें आयकून आमकां आशिर्वादीत करताय आज जें कितें आमी उसारलां कांय जाता हांव उसारलां आमचे भितर विश्वकांचे स्थितीर आसात आमी नेणाव कोलेस्ट्रॉल फॅट शुगर बीपी वयर आसा सकळ तुज्या अमोलीक रक्तान तूं आमकां तूं नितळ कर तुज्या मोगान अभिषेक कर आनी तुज्या पवित्र रुपयान तूं आमकां भर जे उसारले उसारूंक जायनातले त्या आमच्या गरजांक तूं पाव तें मागणें आमी करता बाबा तुज्या पुता जेजूचे नवी आमेन सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचणारा आमी तुका दिन वाचता आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो उंडो आमी तुका भेटयता प्रितुबेन दिला आनी मनशाच्या वावरान केला तो आमकां जिवीत असो उंडो जातलो ससनाच्या ससनाक देवाक जय देवाचो पूत आमच्या मनुश्य सैमाचो भागीदार जावन पावलो तशेंच ह्या उदकाचे आनी दाखवायनाच्या पुण्या वरवीं आमी ताच्या देव सैमान वांटो घेवंक फावो सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचणारा आमी तुका दिन वाचता आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो दाखोवचो वायन आमी तुका भेटयता दाखवालें दिला आनी मनशाच्या वावरान केला तो आमकां आत्मी पिवाण जातलो ससनाच्या ससनाक देवाक जय सर्वेस्परा ल्हानवीक मनान आनी पथकांची दूख दवरून आमी तुका हें बलिदान भेटयता तें तुका मानता तसलें जावं म्हज्या पटेपणांतलो म्हाका दोन काड सर्वेस्परात आनी म्हज्या पथकांतलो म्हाका नितळ कर म्हज्या भाव भयणीनो म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागाता हें तुमच्या हातान तें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नित्य पयसवेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेवं सर्वेस्परा तुज्या उदारपणान आमकां दिल्या ही ती देणी आमी तुका ओंपता ती तूं दयेन मानून घे ह्या बलिदाना वरवीं आमकां ह्या संवसाराक पवित्र कर आनी सस्नाच्या सुखाक पावय या आमी मागता आमच्या सुम्या जेजूचे नवी आमेन सर्वेस्पर तुमचे सर्वे आसो तुमचे सर्वे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परात उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया वयर अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी ससनाच्या देवा सर्व कळे आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो काय दोनी दिसो आनी आमच्या फायद्यासो आमच्या असक्त विनाशी सैमाक तुवें तुज्या गणित पदवेचो आदार दिलोय पूण सोडवण आमा मनशाची आमच्या सारक्या एकल्या निस्करी मनशान उडयलेली इश्टागात तुजी जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्ये वरवीं खुद मनशान परतून सोडची ही येवजण तुज्या मोगाची तातूं अदीक परजळटा तातूं अदीक परजळटा महिमा तुजी देखो त्या जेजू देशी देवदूतांचो सगळो दळबार संतोषान भरून तुजे मुखार तुका वाकणता वयर सरकार तांच्या वाकणेक आमचे ताळे मेळोवन आनंदान
दरबारांचो सर्वेस करतो सर्गांनी संसार भरला तुझ्या वैभवान ओन सर्गी तुका जय ओन सर्गी तुका जय ओन सर्गी तुका जय 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 ओन सर्गी तुका जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय ओन सर्गी तुका जय 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 ओन सर्गी तुका जय बापा परस तू पवित्र आणि सगळी तुझी रचना तुका वाकाणता कित्याक तुझे तावन जेजू ख्रिस्त तुझ्या पुता आमच्या सुम्यावरवी पवित्रतेचे सत्तेचं जीव आणि पवित्रपण उपसता उदेती तावन असतंते पर्यंत तुका एक निर्मळ भेटवणी करछा हे काशा परजा तू जमयत आसाय देखून बापा खालतेपणी आम्ही हे मागणे करता तुका भेटून छाक आम्ही हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्रत्म्यावरवी तुझ्या पुता आमच्या सुमी जेजू ख्रिस्ताची कोडू आणि रगत जाऊन छाक तू पवित्र कर तुझी आज्ञा पळवून आम्ही हो संस्कार समारंभता तो परदीक जालो ते राती ताणे उडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या आशिसान दिलो आणि म्हणे हो तुम्ही सुमीस घेयात आणि कयात हे म्हजी कोड तुमचे बसोत समर्पोवची केस बरी जेवण जाता ताणे काल्स घेतली नव्या धुईन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आणि म्हणे तुम्ही सुबीस घेयात आणि हातले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आणि सस्ती कराराचे हे रगत फातकाचे बोगसणे मेळछाक तुमच्या बसोत आणि सुबीस मनुष्य बसोत ते वरावतले हे म्हज्या आवडासा करात Bawarta sokut porgotoya Somya Jesu tuje maran Ami samaranta Tuje punar jivan pon Ami pardata Tuja yenya Somya Jesu Ami बाबा आमच्या सोडण्यापासून तुझ्या पुतान सोसलेल्या कष्ट मरण असो त्याच्या अनंतपुरीत पुनर्जीवन पण असो आणि सरकार सज्ञ असो आम्ही भोगतेपणे उडास करता आणि तो परत येतो म्हणून त्याची वाट पडवून असा देखून आम्ही उपकारी काळजा हे जीवित आणि पवित्रपण दिता ते बलिदान तुका समर्पिता जे बली ना आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टागात जोडल्या तीच बली आता तुझे पवित्र सभा तुका भेटयता तुझे तुझी दयाळ दिश्ट घाल आणि तुझ्या पुताच्या कुडीन आणि रक्तान वस्ताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान भरो आणि जेजू सवे एक कोड आणि एक आत्मो आमी जावंक निर्मी तुका भेटयलेलें सासनीक धान तो आमकां करू आणि अशें देवाचे माये भोव बगेवन अवकार परयेच्या तुझ्या बगेवन धर्मदूतांच्या आणि वैभवी रक्त साक्षांच्या आणि सुमेस्त भक्त संघाता तुवें विसून काडलेल्याच्या दायजान आमकां वांटो मेळो तांच्या विनवणेचो आधार आमकां निरंतर मेळटलो म्हूण आमी विश्वास धरता बापा हे बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टागात मेळ्ळी तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भगवान बापाच्या आनी फ्रांसीस आमच्या गवळी बापाच्या सांगाता पवित्र सभेच्या सुमेस गोवळे आनी मनियारा बराबर तुझ्या पुतान तुका सोडून घेतलेले सगळे परजे संगाती या संसारांत वाटसुरे तुझ्या पवित्र सभेक बावर्तान आनी प्रीती मोगान खेरतर तुझे उजेर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे खणवड्या बापा संसारांत शिंपडलेल्या तुझ्या भुरग्यांक दये करून तुझे ते एकठांय आमच्या मेल्ल्या भावा भयणीक
आनी ते इश्टा खातीर ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सुमेस्तांक मैपासान तुज्या राजगांत घे. थंय आमी तुजी महिमा भोगून ससनाक दादोशी जातले म्हणून आमकां भरवसो आसा. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं ताचे उदेशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू तर पवित्रत्वेच्या एकपणान सर्वद्वेदार बापा सर्ववंदनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोडून आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन गावुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां ये. तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बोक्षिता तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताणेन पडोवंक दिवं नाका. पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वीस परस वायटांतली आमकां निवार. दये करून जिविता संस्कार आमकां दी. सर्गीचे बाबानी आमच्या सुगंधर जेजू क्रिस्ताचे येणे भरोशा नंतरेंतल्याक आमकां तुजे उदार कापडी सरपात सुदय आनी सरांकां दी वाटाय. कित्याक रासवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. स्वामी जेजू क्रिस्त तुझे धर्मदूतामुळे तुमकां शांती दवरता. म्हणजे शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर दय कोण तुजे पवित्र सभेच्या भवार्थाचे दीस घाल आनी तुजे कुशल प्रमाणे शांती दिन एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना. आमेन. स्वामीची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दिया. आमच्या स्वामी जेजू क्रिस्ताच्या कुडी आनी रगताच्या मिसळण्या वरवीं ती आमकां सेवतेल्या ससनाचें जिवीत मेळो. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकोळ कर. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकोळ कर. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. स्वामी जेजू क्रिस्ता तुजे कुडे निरगत हांव संपयता. म्हज्या झडती आनी केस ताडिना जावं पूण तुज्या काकोळटीन म्हज्या आत्म्याक तशेंच फुडें भलायकेन येवपक दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शेळीच्या जिवनाका पयल्यान ती सुभागी. सुमी आनी तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरानूच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताचे कूड आनी रगत म्हाका ससनाच्या जिविताक सांबाळूं.
मोगचन आमी दोनी हात आमच्या काळजाचेर दवरया. आत्मीक रुपी जेजू काज आमी सेवला. आमकां इगर्जे बसूंक जावंक ना भलायके निमती ह्या कोविडा कारणां निमती. पूण आज आमी भावार्थान मागलां. जे कितें भावार्थान आमी मागता ते सगळी आमकां दिता. आनी आज आमच्या भितर जेजू आमकां सकत दिता, बोड दिता, घटाय दिता आनी सस्ती जिविताक आमकां तो तयार करता. आमची अस्कताय भोगशिता आनी आमकां तो गुण करता. ते आमच्या भितर येयल्या सुमया गर्गांत जावन आमी सांगया अर्गां तुका सुमया जेजू, होगडां तुका सुमया जेजू, महिमा तुका सुमया जेजू, आराधन तुका सुमया जेजू, वंदन तुका सुमया जेजू, जय जय तुका सुमया जेजू, वाकणी तुका सुमया जेजू. हालेलुया 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 हालेलुया. अर्गां जेजू आमच्या भितर आयिल्ल्याक आमकां एवकारिस्त दवरितल्या आपोडल्याक गूण केल्ल्याक अभिषेक केल्ल्याक हालेलुया हालेलुया हालेलुया. प्रार्थुया. सर्गीच्या बापा, तुझ्या पुतान आपल्या कष्ट मरणाच्या उगडासा पुत्रावर त्या मोगान आमकां घडोवन दवरलो तो संस्कार आमी आतांच घेतला. ताचे वरवीं सत्याचें जिवीत आमकां मेळाशें कर म्हूण आमी मागता. जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो. सर पदवीदार देव कणवळ्यान आपलो आशीर्वाद तुमचेर घालूं आनी सडवण दिवपी जाणवयाची वळख तुमकां फावो करूं. आमेन. भावार्थाचे शिकोडे तो तुमकां पोसू आनी बऱ्या कारणांनी तिरायेन वाडोवंक तुमकां कृपा दिवं. आमेन. शांती समाधानाच्या वाटेर तुमचे पावलां सांबाळून तो सुमोगाळ देव तुमकां आपणाशी सोलोवन करूं. आमेन. आनी सर पदवीदार देवाचो, बापाचो आनी पुत्राचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशीर्वाद तुमचे देव आनी तुमचे सवे सदां आसूं. आमेन. वसुलिया क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. म्हज्या भाव भयणीनो, हर एक दीस सकाळी दिव्यवाणी लाईव्ह यूट्यूब चॅनलाचेर 7 वरांक दिसपट्टे सुवातेचे नियाळ गेल्या त्या 1.5 वर्सां हांव तिथे आयलां. तुम्ही हर एक दीस देवाचे उतर नियाळूंक अवकाश तुमकां सकाळी 7 वरांक सदांच सुखान आसतना तुम्ही पळोवन येतात. तशेंच हर एका ब्रेस्ताराच्या दिसा बी हील्ड म्हणजे इंग्लीश भाशेन जेजूचे 10 अजाप आमिशांत शिकोवण ब्रेस्तारा सांजे 7 वरांक तुमकां ह्याच दिव्यवाणी लाईव्ह यूट्यूब चॅनलाचेर मेळटली. मंगळारा दिसा किर्तनां वयर आमी नियाळ करता कन्नडी भाशेन 7 वरांक. तशेंच सुनवारा दिसा सांजेर 7 वरांक सिराकाच्या बुका सांगी आमी पळयण करता. ही सुवार्ता तुमी पळया, आयकया, ध्यान करा. म्हज्या पासोती, आमच्या शिवमोगा DCC पासोती आनी आमच्या येसूसपरच्या पंगडाच्या सुवार्थेच्या मिसावां पासोती, तशेंच दिव्यवाणी लाईव्ह यूट्यूब चॅनलाच्या पंगडाच्या मिसावां पासोती तुमी मागा आनी हो संदेश दुसऱ्या कडेन तुमी वांटून घेवया आनी आमी एकामेका खातीर सदांच मागया. तुमची पेसावां आनी हर एक गरजो आमी हर एक दीस आमच्या मिसावां वेळार मागतले हांव. सोम्याक दिन वासुया तो बरो, सोम्याक दिन वासुया तो बरो, सोम्याक दिन वासुया तो बरो, मोगा परिमिताचो कोरो. दिन वाजतलो सोम्याक सर्वय काडी, वाकणतलो सोम्याक सांसा काळी, रस्ता तो सर्गांनी ह्या संवसारी, राया मा सर्वांचो सदां काळी. सोम्याक दिन वासुया तो बरो, सोम्याक दिन वासुया तो बरो, सोम्याक दिन वासुया तो बरो, मोगा परिमिताचो कोरो. मोगाळ पुत्रा सोबे अवकार मरे आशीर्वाद दिव आमकां,
जेजूच्या बोबोईत काळजा या आशीर्वाद भुरग्यांक तुझ्या भाग्यवान पुरुषाच्या कुरवे निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. दिव्यवाणी